Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रीतीच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या 8व्या दिसा 9व्या वर्साच्या पयल्याच दिसा अंकवार मारिया देवाचे मातेची दोबाजीक परब पवित्र सभा समारंभता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया देवाची माता आमकां मायपणाचो सांगात दिवन भरमाचो जिवाळ करता. जेजू देवाचो पूत म्हणटोच मारिया जावन आसा देवाची माय म्हूण आमी सोतमानता. अंकवार मारिया देवा माता म्हणटाना आमी जेजूक देवीक स्वयं मारिया थावन आयले म्हूण परगोटिनात, कित्याक जेजूचें हें देवीक स्वयं सासणाचें. मारियेच्या कुसव्यांत जेजूचें दैवीक आनी मनशाळ स्वयं एक जातात. अंकवार मारिया देवा माता जावन आसा एक भावार्थाचें सोत आनी दर दिसा मारियेची भोक्ती करूंक आमकां उलो. जो मायपणाचो सांगात अंकवार मारयेन आपल्या पुता जेजूक दिलो, तोच मायपणाचो सांगात आमकां तिच्या भुरग्यांक दिवन आमचो भरमाचो ती जिवाळ करता. जिविताचे सगळे परिस्थितीन ह्या भरमाशान फुडें वचूंक आमकां कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी हें 9वें वरस सगल्यांक फळादीक कृपेचें आनी बरेपणाचें जावं मागुया. प्राचिताची रीत. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू, तुजे थावन आशिर्वादाची जोर व्हांवता. हे जोरीशी येवंक आनी कृपेन वाडूंक आमी वावरूंक नात. दुसऱ्यांक आशिर्वादाचें हातयार जावंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकोर. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो परजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. क्रिस्ता जेजू, आमकां सगल्यांक देवाच्या सारक्याची आनी देवाच्या रुपाची रोचल्यान, पूण दैवीक स्वयं आपणाव आनी आत्मीकतायेन वाडूंक आमी वावरूंक नात. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूतकोर. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. सोम्या जेजू, तूं जावन आसा शांतीचो कुंवर. शांती हाडचे सुवातेर जोगडी मारामारी आमी वाडयल्या. दुस्मानकायेची दुर्गां उबारल्यात आनी दुस्पोट घालूंक आमी भोंवल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकोर. वाचपा आदी विवरण. पयल्या वाचपान लोकगणतीच्या पुस्तकांतली आशिर्वादाची रीत आमचे मुखार दवरून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचो भरमाचो जिवाळ दवरता म्हूण स्पश्ट करता. आनी आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादाचे हातयार जावंक हुस्कायता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो गालेसियाकारांक बरोवन आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी देवान पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून स्वर्गीय राज्याचें दायज आमकां फावो जातोलें म्हूण आमचो भरमाचो जागोयता. शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत मारिया देवाची माता ज्यो घडण्यो आपल्या जिवितांत
घोडताल्यो त्यो सगळ्यो आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळटाली म्हूण नियाळून आमच्या जिवितांत घोडतल्या घोडण्या सोवे भरवाशान जियोंक आमकां आपयता. चितान आनी भावार्थान देवाचें उतर आयकुया. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुतां धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो परजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीर तुजो वांटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे जोडती करताय, निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणो देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. भाग्यवंत पावलून गालासियाकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्तुरेक जल्मलो, समृद्धी खाल जल्मलो आनी समृद्धी खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. उद्गार. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घोळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी 9व्या वर्सांत आपले पोरजेक माय मारयेच्या सांगाता देवाच्या संबंधान वाडोवंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलून तांचो भरवासो वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी 9व्या वर्सांत अनिती आड झुजूंक, वायट तें पयसावूंक, भ्रश्टाचार बंद करूंक आनी समाजांत बरेपणाचे दूत जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी माय मारयेच्या पावलांनी आमचें पावल घालून ह्या 9व्या वर्सांत बरेपणाची किरणां पांकोवंक आनी सगळ्या लोकांक आशिर्वादाचे दूत जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या 9व्या वर्सांत देवाची राखण, कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आमच्या वावरांत येस, पवित्र सभेंत भावार्थाची वाड, समाजांत एकवट आनी दर दिसा आमच्या बऱ्या जिविता उद्देशी सगळें बरेपण सगळ्यांक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. नियाळ. तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायलेतावन जल्मून आयलो आनी समूर्ती खाल तो जियेलो. गलेशीकारांक पत्र 4:4. नियाळाक आधार. ओस्तोरी हें आल्फ्रेड रोजाचें फामाद कांतार आमी आयकलां आसतलें. ओस्तोरी
पातकान पडटा जायत, तरूय देव तिचे वरवीं मनशाक जिवीत दिता आनी पातकी मनशा कुळाक तारण दिता अशें हें तें कांतार सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पोर देव मोइजेसा कडेन आशिर्वादाची उतरां उलयता. हे परी इस्रायलाच्या पूत धुवो म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देव सदांच आमचो मोग करता, आमकां आशिर्वाद दिता. देखूनच तो आपल्या पुताक जेजूक मनीस कुळाची सोडवण करूंक संवसारांत धाडटा. दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा, पूण नेमलोलो काळ भरलो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके ओस्तोर्ये थावन जल्मून आयलो आनी समूर्ती खाल तो जियेलो. गलेशकारांचें पत्र 4:4. जरूय एवेन देवाचें उतर मांदी नासतना पातोक आदारलें, तरूय देव एके ओस्तोर्ये वरवीं आपल्या पुताक संवसारांत हाडटा. मारिया आमचे मायेन देवाचें उतर मानून देवाच्या उतराक पाळो दिलो आनी देखूनच मारिया मायेक व्हड मान फावो. आयज आमी भाग्यवंत मारिया देवा मातयेची परब समोरमता. तिच्या शेगुणांचेर नियाळ करून तिचे सारकी देवाक मानवलोली जावंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, सायबीण मायेच्या शेगुणाचेर नियाळ करून पवित्रतायेन वाडूंक आमी प्रयत्न करूंक वावरूंक आमकां तुजी मजत कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren karo.